दिव्यवाणी 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 जेणे कुटुंब सांगता बळटा ते सांगता उरता. क्रिस्त ते मोगाळ भावा बहिणीनो, आज आम्ही भाग्यवंत कुटुंब आमचो बरोवचो म्हणल्यार संदेश वयर नियाळ करया. एका गांवांत एक आपुरबायेचें कुटुंब आसलें. त्या कुटुंबांत आवय बापूय भुरगीं आनी तशेंच तांची आवय बापूय आसलीं. तांचें कुटुंब भाग्यवंत जावन आसलें. तांच्या कुटुंबांत देवविरंतीची लक्षणां पळोवंक दिसतलीं. सोंसणीकाय, मोग, मैफास, त्याग, सॅक्रिफीस आनी असले शिकून थंयसर दिसून येतले. बरीं लक्षणां, बरे गूण तांच्या भुरग्यांत उडोड दिसतले. सदांच ती मागणी ती करतालीं. देवाच्या सावळेंत ती जियेलीं. देवाच्या भिरांतेन ती जियेलीं आनी देवाची भिरांत तांकां आसली. आनी सेस बरें मोदें मस्त तांचे मोग आसलो, एकवट आसलो आनी त्या कुटुंबांत एकवट आसलो. एक दीस ह्याच मनेन ताच्या कुटुंबादारांक ताणें आपयलें आनी एक नवें घर बांदचें येवजन घालूंक निर्धार करूंक आनी तशेंच निर्धार करूंक ताणें आपयलें. आनी नवें घर बांदचें विशयांत ताणें आपलो अभिप्राय उसारलो आनी तो घर बांदूंक ताणें निश्चय केलो. आनी उपरांत घरच्या येजमानेन कितें केलें, सिव्हील इंजिनियराक आपोवन घरचें स्केच सोडूंक ताणें सांगलें आनी इंजिनियरींग प्लॅन दिलें आनी नवें घर जें पंचांग घालूंक वा फावंडेशन स्टोन घालूंक ह्या जागाक आपयलें. आनी ह्या जागेक येता आसतना ताणें त्या घरच्या इंजिनियराचें प्लॅनिंग ताका दिलें. आनी ते घरचे इंजिनियरींगाचें प्लॅन पळोवन मस्त संतोश पावलो. आनी ताणें विचारलें, देवाची कूड खंयसर येता, देवाची कूड खंयसर येता, आल्तार खंयच्या जाग्यार येता म्हणून विचारलें तो व्हड. आमी पंजांग खंयसर घालता, फावंडेशन स्टोन खंयसर घालता, थंयसर आल्तार येतली, थंयसर आमी आल्तार उबारतल्या म्हणून ताणें म्हळें. आनी ताका मस्त संतोश भोगलो. उपरांत ताणें फावंडेशन स्टोन ताणें आशिर्वादीत केलो आनी फावंडेशन घालें. आनी अशें घरचे खांबे वयर येता आसतना ह्या जाग एक दीस आयलो आनी ताका घर बांदचे विशयांत इल्लेशें सजेशन ताका दिलें. तुवें घर बांदता आसतना देवाचो उपकार आसून काड आनी देवाची तूं मजत तूं माग, बाकी कुटुंबाची मजत तूं माग म्हणून तवळ ताका तो सांगीत आसलो. आनी देवाची मजत तो मागून तो आसलो. देवाची कृपा तो मागून तो आसलो. घर जाता आसतना देवा आमकां तूं राख, हें घर ही येवजण संपूर्ण जावंक आमकां सकत दी, आमकां कृपा दी म्हणून तो मागतालो. आनी ताचें घर कंप्लीट जालें, संपूर्ण जालें. घर उरतना दीस तांणी दवरलो, नमेरलो आनी नमेरल्या दिसा सकट ताची भाव भयणी तशेंच ताची इश्टां मंत्राक आयलीं कार्यक्रमाक. आनी त्या दीस ह्या जाकाकी घर बेजार करूंक, आशिर्वाद करूंक ताणें आपयलें आनी ह्या जाग थंयसर आयलो.
आनी ताणें बगीन कुटुंबाची इमस बगेवत कुरीस थंयसर हाडलो ती आशिर्वाद करूंक ताणें सांगलें आनी ताका मस्त संतोश भोगलो आनी ताणें म्हणलें ही बगीन कुटुंबाची इमाज तुमी आल्तारी वयर तुमी दवरूंक जाय आल्तारच्या कुडाक तेजी दवरूंक जाय आनी हो कुरीस ताचे वयर तुमी दवरूंक जाय आनी तुमच्या जिवितांत बरेंपण जातलें म्हणून तो म्हणूंक लागलो घरचें उक्तावण जालें आनी अशें दीस वेता वेता आसता कितें जालें तांच्या घरच्या घरांत जायतो समस्या उदेलो आनी तांची जानवरां मरोंक प्रारंभ जालीं आनी थोडीं मनशां पिड्येंत पडलीं आनी त्या वेळार तो वचून याजकाची भेट करता याजकाक मेळटा आनी म्हणटा म्हज्या घरांत हांवें बगीन कुटुंबाची इमाज हांवें दवरल्या बगीन कुरीस हांवें दवरला कित्याक म्हाका म्हज्या घरांत जायते समस्ये उदेल्यात म्हज्या भुरग्यांक पिडा आसा म्हजी जानवरां मरून आसात कितें समस्या म्हणून सवाल केल्या तो म्हणटा तुमी बगीन कुटुंबाची इमाज तुमी दवरल्या तुमी बगीन कुटुंबाचें नवें तुमी करतात की ना म्हणून म्हणा लागलो आनी आसता न्हू तुवें बगीन कुटुंबाचें नवें तुवें करूंक जाय बगीन कुटुंबाचें नवें केल्यार तुमच्या घरांत जायती अजापां जातलीं आनी अशें ताणें बगीन कुटुंबाचें नवें करूंक ताणें प्रारंभ केलें आनी ताच्या घरांत जायती अजापां जालीं आनी कितें पिडा शिडा आसा ती पयस जाली आनी ताच्या जिवितांत बरेंपण जालें बाकी कुटुंब तांच्या जिविताक एक पुरवस जालो ताच्या जिविताक एक दिशा जाली एक उजवाड जावन पावलो मोगाड भावनो आनी भयणीनो एक कुटुंब बरवशेचें जायचें तर एक कुटुंब बागेवत जायचें तर चार संगत्यो आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय तुमी भावार्थाचें विधान मागणें म्हणटात तें भावार्थाचें विधानाचें मागणें अशें आसा सर्वेस्परा देवा तूं एकलोच देव आनी देवातय तेग जण बाप पूत पवित्र आत्मो म्हणून हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीसलो आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची मेल्ल्यांची मुळस बी करूंक तो येतलो म्हणून हांव सत म्हणटा ही सता ही कातोलीक पवित्र सता पवित्र सभा आमकां शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा उचारता कित्याक तातूंत आसा सस्नीक जिवीत तातूंत आसा सस्नीक जानवाय आनी ते तुवें सर उक्ताप केल्यांत आनी ह्या भावांत जियोक मरोंक हांव बशी व्हरता म्हणून आमी मागणे आमी म्हणटा ह्या मागण्यांत 5 संगत्यो आटापून आसात आमचें कुटुंब बरवशाचें जायचें तर 5 संगत्यो आटापून आसात त्या भावार्थाच्या विधाना मागण्या वयर आमी नियाळ करया पयल्या सुवातेर तूं एकलोच धनी आनी रचणार सगळो संवसार तुका रचणार म्हणून वाखाणटा सगळो संवसार तुका खाल जाता पयलें वाक्य मोगचें आमी रचना जावन आसा आमी केवल आमी रचना जावन आसा देव आमचो रचणार जावन आसा देव आमचो पोसणार जावन आसा ताणें हो संवसार रचलो फुलां फळांनी नेटेलो मनशाक आपल्या सारके सुरपय जावन रचलो आनी ती रचना जावन आसा आमी रचणार जावन आसा आमी तेच्या सुरपायची रचना आमी जावन आसा मोगचेलो त्या देखून देव जावन आसा आमचो रचणार म्हणून आमी भावार्थान आमी वळखूंक जाय तेच आमी भावार्थाच्या विधानाच्या मागण्यांत आमी म्हणटा दुसरें जावन हे देवा तूं एकलोच धनी आनी तुजे देह आसात तेग जण तुजे देह आसा तेग जण आमी सांतिसीम त्रिनदीचो मिस्तेर मोगचेलो हो मिस्तेर आमकां आटावूंक जायना हो मिस्तेर कोणाच्यानी विवासूंक साथ दिना बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक सावन ते जियेतात एकवटान ते जियेतात तांचे ते एकवट आसा तांचे ते भेदभाव ना तांचे ते मोग मैपास आसा देव जावन आसा आमचो रचणार पृथ्वीचो रचणार
आमचो पोस्टार सतमाच्या देवाक त्या मागण्यात आमी म्हणटा आनी तसो एकलोच पूत आमकां पळयतान आमकां मरेची उदारी ताणें जग ताणें घेतलो. ह्या संवसारी तो देव तो आयलो. पावस विलाता काळ ताणें कसरने कुसार तो मेलो. 30 दिसा तो जिवंत उठलो. आ देव बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसून आसा. मेल्यांची आनी जिव्यांची मुळसुबी करूंक तो येतलो म्हणून आमी सतमंता म्हणल्यार मागण्यांत आमी म्हणटा. पवित्रत्म्याक आमी सतमंता. पवित्रत्मो जावन आसा आमचो रचणार वो आमचो करणार पवित्र करणार जावन आसा. देव आमचो रचणार, क्रिस्त आमचो सोडवणदार, पवित्रत्मो आमचो पवित्र करणार जावन आसा. त्या देखून आमी क्रिस्तांव जावन देव एकलो आनी ताचे तें आसा ते एक जण म्हणून आमी सतमंता. देव बाप, देव पूत आनी देव पुत्र म्हणून आमी सतमंता. तशें जावन तिसरें जावन इमॅन्युएल, देव आमचे संगत आसा म्हणून आमी सतमंता. देव आमचे मदें आसा. दैवीक शब्द मनीस जालो आमचे मदें तो जियेलो. वेळा काळावरी देव शब्द आसलो, देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. ताचे मारिफात सगळी रचना ह्या संवसारांत उत्पन्न जाल्ली. देव आमचे मदें हजर आसा. देव मनशा सैमंत ह्या संवसाराक तो आयलो आनी आजुनूय पवित्र सक्रामेंतांक तो वस्तीकरण आसा. त्या देखून मगचून ह्या क्रिसमस काळार देव मनीस जालो म्हणलें गडिता वयर आमी बियाड करता. तो आमचे मदें आसा. तो इमॅन्युएल तो जावन आसा. गॉड इज विथ अस. आनी पांचवें जावन जशें तूं वयर गेलोय तशें आमी वयर येवंक आसा. तो केन्ना येतलो म्हणून आमी नेनावो. आमी मेल्या उपरांत जेजूची भेट करूंक आसा. जेजूच्या येण्याक आमी राखून आसा. दुसरे येण्याक आमी राखून आसा. पयले येणे दोडूस जाला पूण दुसरे येण्याक आमी राखून आसा. ते मेल्या उपरांत तें घडीत जातलें. आनी पवित्र पुस्तकांत सांगता निमाणे दिसा तो येतलो आमची भेट करूंक. त्या देखून आमी आयती रावूंक जाय. आमी जागी रावूंक जाय. बी वॉचफुल, बी अलर्ट. We do not know when Christ is coming. We do not know the hour when Christ is coming. Christ केदार येता म्हणून आमी नेनावो. त्या देखून मगचून आमी फावती आमी तयारी आमी करूंक जाय. हे चिंता आमचें तें आसूंक जाय मगचून. हर एकल्याक मरोंक बस आसा. कोणाकच ह्या संवसारांत जिवंक बस सादी ना. एक दीस नाटल्यार एक दीस मरोंक बस आसा. थोडी अवचित्तरान मरतात. थोडी पिडेत पडोन कश्टोन मरतात. थोडी अवचित रितीन म्हणल्यार बरी मरतात. हार्ट अटॅक जावन एक्सिडेंट जावन मरतात. पूण एक दीस ना ते एक दीस देवाची आमकां भेट करूंक आसा. पांचवें जावन हें सत हांव सतमंता. हांव उसाकता आनी हें शिकयता. हर एक दीस भवाताचें विधानाचे मागणे आमी म्हणटा आसतना, भविश्याचे विधानाचे मागणे आमी म्हणटा आसतना एक काळ जाता आमी म्हणूंक जाय, सतमानूंक जाय आनी हेरांक आमी शिकोवंक जाय. मुखार भावण आनी भयणीनो, हे वर्स बरोवशाचे यात्रीक आमी बरोवशाची यात्रिका म्हणल्यार वर्स म्हणून बापा फ्रांसिसान त्या व्हडले बरी प्रगट केला. त्या देखून आमी जेसूचे वयर आमी बरोवसो आमी दवरूंक जाय. सांती सिंत्रिदाचे वयर आमी बरोवसो आमी दवरूंक जाय. आमी सतमानूंक जाय. कितें आमी आमच्या वडिलांक थावन आमच्या याजकाक थावन आनी तशेंच आमच्या पोतन मडीतना आमी कितें स्विकार केला तें आमी सतमानूंक जाय. वावरत आमी स्विकार केला तें आमी सतमानूंक जाय. हेराक शिकोवंक जाय आनी आमी उसारूंक जाय. काळजांत थावन आमी उसारूंक जाय आनी आमची कुटुंबां आमी भाग्यवंत करूंक जाय आनी आमची कुटुंबां हेरांक एक बरोवशाची दिशा जावंक जाय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बायबलांत जायतीं कुटुंबां आसात. एक बरोवशाची कुटुंबां, तांची कुटुंबां एक बरोवशाची दिशा हेरांक दिशा जाल्लीं कुटुंबां आसात. पयलें कुटुंब अब्रामाचें कुटुंब. अब्रामा विशयान आमकां जायते आमी जाणा आसा. अब्राम देवाचें आपोवण्याक पाळो दिलो. देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आपलो गांव साठीचेर पडलो
आनी देवान ताचे सांगाता सल्लो केलो भोव अपुरबायेचो सल्लो केलो आनी तूं जातले सर जनांगोचो बापूय म्हणून आनी तुजे तावन एक संत खूब जातली नखेत्रां बरी आसतली सागराच्या रेंवे बरी ती आसतली लेखक जावचें ना म्हणून ताणें केलो आनी आपलो घाव सांडून तो गेलो आनी विलस वतेर आमी पळयता कितें गरजेचें आसा घेतलें सकट ताणें सांडलें आनी कितें गरजेचें आसा ताणें घेतलें हो गचलो साराक ताणें घेतलें थोड्या वनजातीन ताणें घेतलें आनी थोडे वस्तू ताणें घेतले आनी देवान बसयल्ल्या गांवाक तो गेलो मोगचनो आमी मरता आसतना आमकां पयशे उरोवंक जायनात आमची आस्त उरोवंक जायना पूण गरजेचें कितें आसा आमी तें दवरूंक जाय पूण जावं दवरचें नाका आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय अब्रामान तशेंच केलें गरजेचें कितें आसा तें ताणें घेतलें दुसरें जावन अब्रामानी तशेंच ताच्या भावा मदें इल्लो मनस्ताप आसलो आनी आपल्या भावाक ताणें सांगलें तुका कितें जाय तें खावन घे तुका खंयचो प्रदेश जाय तें खावन घे ताणें बऱ्यांतलो बरो प्रदेश ताणें घेतलो आनी कितें उरलेलें अब्रामान घेतलें पूण कितें जालें मोगचनो ताच्या भावान बऱ्यांतलो बरो गांव ताणें घेतलो प्रदेश ताणें घेतलो सोदोम आनी गोमोरा आनी थोड्याच दिसा उपरांत थंयसर पावस वतलो कसो पावस वतलो आनी पॉयसनस पावस थंयसर आयलो आनी सगळें नाश जालें सोदोम आनी गोमोरा सगळें नाश जालें पूण अब्रामान ताणें सोडिल्लो गांव कोणें ताच्या भावान सोडिल्लो गांव ताणें घेतलो आनी तो सर जाणांक असो बापाय सांगता पावलो आनी तिसरें जावन हॉस्पिटॅलिटी उरता पळय हॉस्पिटॅलिटी सत्कार करचें अब्रामान कितें केलें तो एका रुखा पोंदा वचून तो आसलो दसपाराच्या वेळार आनी देवदूता रुपार एक जण थंयसर आयले आनी कितें केलें आनी तांकां सत्कार केलो तांकां पिवंक उदक दिलें आनी साराक सांगलें भाकरी करूंक गो आनी वचून ताणें एक शेटी मारली आनी ताणें मांस ताणें केलें आनी तांकां भाकरी आनी तशें मांस दिवन तांकां सत्कार तांकां केलो आनी कितें जालें आमी पळयता ताणें ह्याच वर्सा फुडल्या दिसांनी तो एका पुताक प्रसूत जातले एका पुताक ताणें बसयलो आनी फुडल्या वर्सा तांकां उर्दू जालो मोगचंदो आमच्या घरा कोणी येत आसतना आमी तांचो सत्कार आमी करूंक जाय सत्कार गरजेचो जावन आसा मोगचन हॉस्पिटॅलिटी हे अब्रामातान आमी शिकोवंक जाय आनी चवथें जावन आमी पळयता पुतान सांगलें सकड आसा लांकूड आसा सुरी आसा पूण देवाक माली पेटोवंक शेडी खंय आसा आनी त्या वेळार अब्रामान सांगलें पुताक तूं गंत करिनाका बेजारें पावूं नाका देव आमकां सकड दितलो मोगचलो आमच्या जिवितांत जायते फावटी आशंस जाता कोण कश्टांत आसात कोण संकश्टांत आसात तांकां आमी भरवशेची उतरां आमी दिवंक जाय आमच्या कुटुंबांत जर तर कोणी कश्टांत आसा तर आमी भरवशेची उतरां आमी तांकां दिवंक जाय तुमकां देव दितलो जर तर कोणाक सैरीक ना बरें खाम ना तांकां आमी भरवशेची उतरां आमी दिवंक जाय तशेंच दुसरें कुटुंब जावन आसा सामुएलाचें कुटुंब आन आनी एल्काना तांकां भुरगीं नातलीं ती मापोसती आसलीं आनी ती रडटा पूण येली सूख समजनाका एल्काना आपल्या व्हंकलेक सांगची उतरां जावन आसात तूं कित्याक रडटाय 10 जाणां प्रास हांव तुजे सवय आसा न्ही 10 जाणां प्रास हांव तुजे सवय आसा न्ही जर तर आमच्या आसपासान कोणी कश्टांत आसा तर तांकां आमी सांगूंक जाय कित्याक तूं रडोन आसाय हांव तुजे संगी नागी मोगचलो म्हणून आमी तांकां बुजोवन आमी दिवंक जाय बुजोवणेची उतरां आमी दिवंक जाय आनी अशें केल्यार खंडीत जावन आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां जावंक पावतात मोगचनो नजरेताचें कुटुंब एक आदर्श कुटुंब जावन आसा आमच्या कुटुंबाक एक
बोलवोसो जावन आसा. कुटुंब जावन आसा. देवान रास करचें एक खातीर. देवाचें राज थंयसर पिड्यार जाता. जर तर एक खरें कुटुंब आसा तर थंयसर देवाचें राज स्थापन जाता. तें कुटुंब देवबिरांतचें जावन पावता. एक आवय बापूय भुरगीं जबाबदारेंत आसा तर थंयसर देवबिरांतची लक्षणां पळोवंक मेळटात. मागणें, समाधान, शांत समाधान आमकां पळोवंक मेळटा. एका कुटुंबांत बरेपण आसा तर आमचें कुटुंब देवबिरांतचें जाता. एक बोरवोशाचें साधन जावंक पावता. मोगळ भावनो आनी भयणीनो, एक दीस एका रायान उता प्राय पावता आसतना राजवटकी आपल्या पुताक हस्तांतर केली आनी उरलेले निमाणे दीस बऱ्या रितीन कोसळूंक ताणें येवजन ताणें गेलें. आनी ते कोसळूंक ताणें थंयसर आशिल्ल्या एका नांवटीक पेंत्रायनाराक ताणें आपयलें आनी ताणें अशें म्हळें, म्हज्या कुडांत, म्हज्या कुड्याच्या वंतीचेर तुवें मुखल्या जिविताक थायतचें ही पिंतूर तुवें सोडोवंक जाय. आनी तो म्हणून ओपलो, जायत हांव सोडयता म्हणून तो म्हणूंक लागलो. कितें पित्रांवचें म्हणून तो चिंतूंक तो पडलो. आनी तो चिंत आसतना घरा येता आसतना पयलें ताका विचारलें, कित्याक तूं बेजारायन तूं आसाय? कित्याक तूं बेजारायन तूं आसाय? निराशेन तूं आसाय? आनी त्या वेळार तो कितेंच जाप दिनासतना तो पिरगस याजकाच्या घरा तो गेलो आनी पिरगस याजक कडेन सांगता, म्हाका रायन असलें पिंतूर सोडोवंक सांगलां, हांवें कितें सोडोवंक जाय? तो म्हणालो, पिंतरांचें जाल्यार एक माखणेचें पिंतूर तूं सोडय, आल्तारी मुखार करचें पिंतूर तूं सोडय. आनी पितरें संतोशान घरा फाटी येता आसतना एक वळखी सोजेर ताका मेळ्ळो आनी तो म्हणटा, शांती समाधानाचें पिंतूर तूं सोडय. ह्या दिसांनी संवसारांत शांती समाधान ना. ह्या दिसांनी असमाधान आमकां पळोवंक मेळटा. कुटुंबांत मोग मायपास पळोवंक मेळना. त्या देखून शांती समाधानाचें पिंतूर तूं सोडय म्हणटा. आनी मुखार येता आसतना ताका काजारी जोडी मेळटात. एक मोगाचें पिंतूर तूं सोडय. मोगाचें कुटुंब तूं सोड, कुटुंबाचें पिंतूर तूं सोडय म्हणटा. आनी संतोशान घरा तो फाटी येता आनी आपल्या बायलेक कितें जाल्लें तसो सांगता. आनी बायल म्हणटा, तूं एक पिसो, तुवें पयलें सांगूचें आसलें खंयचें पिंतरां सोडयचें म्हणून. आनी त्या वेळार ती म्हणटा, तुवें तें पिंतूर सोडोवच्या बदला आमचेंच पिंतूर, आमच्या कुटुंबाचेंच पिंतूर तुवें सोडयल्यार कितें? आमच्या कुटुंबांत देवस्पण ना, आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान ना. तें पिंतूर सोडयल्या उपरांत आमच्या कुटुंबांत तूं देवस्पण तूं वाडयतलें, आमच्या कुटुंबांत समाधान वाडटलें म्हणून ती म्हणटा. आनी कितें करता तो येवजन दवरता, चिंता आनी आपणाच्या कुटुंबाचेंच पिंतूर तो सोडयता. आनी तो पिंतरायनार आपल्या रायाक वंतो दिता आनी रायांक आपल्या त्या पिंतरायन असो अर्थ तो समजयता आनी रायक वरती खुशी जाता आनी ताका बरें इनाम ताका भाव करता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमची कुटुंबां ह्या पिंतुराक योग्य की. जर तर आमची कुटुंबां वयतर देवाक आमी अर्घ पाठोवंक जाय. जर तर योग्य ना तर हाचे विशयांत विश्लेशण करचें बरें. बऱ्या कुटुंबांत समाधान आसोवंक जाय. बऱ्या कुटुंबांत बरीं वडिलां आमकां पळोवंक जाय. बऱ्या कुटुंबांत विधेयपण आसोवंक जाय. भुरग्यांक विधेयपण आमी शिकोवंक जाय. जर तर आमी विधेयपण आमी शिकयता तर थंयसर कुटुंबां वाडटात. मगजून आमच्या कुटुंबाची बुन्याद खंयसर आसा. बऱ्या कुटुंबाची बुन्याद मोगाचेर बांदून आसा. जर तर कुटुंबांत माया मोग आसा तर थंयसर बरेंपण, शांत समाधान, मागणें, सोडतोड, देवाचें राज थंयसर आसता आनी थंयसर बरें कुटुंब रुता जाता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबाची बुन्याद
मोग जावन आसा. देवान वयल्या सुवातेर मनशाक आपल्या सारकेचो स्वरुपाचो जावन आसलो. ताणें एकामेकाचो मोग करचे खातीर ताणें रचलें. ताणें मोग करचे खातीर ताणें रचलें आनी मोगा खातीर आदामाक आनी इवेक ताणें रचलें. आनी म्हणूंक लागलो दादल्यान एकसुरें आसचें बरें न्ही. एकसुरें आसचें बरें न्ही. त्या देखून ताणें इवेक ताणें रचलें. आनी देवान पळय दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या भायलेक तो एक करतलो आनी दोगांय एक कूड जातली. जो जावन आसा मोग मोगाचो कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा. साव पावलो कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत वो अपूर्वैन सांगता मोग जावन आसा सुस्नीक, मोग जावन आसा दयाळ, मोग मोसर करिना, सगळें सोंसून व्हरता, सगळें बरें वचता, आपलीच बडाय उलना, हाकरण बरना, मोग मर्यादेन विनय सलना, स्वत आदायच दिना, रागार जायना, आकार वणात दरिना, अन्याय पळयत संतोष पावना, बघा सगळें जिखलें संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें बरें वचता. जर तर मोग ना तर कितें फायदो. कोरिंथीकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 13 वाक्या 4-7 वळी म्हणसर Amore Letici, Mogasu Suntosu, Apostle Potra, Papa Francis, Amchi Kutma, Deparent Kutma, Zaitawono, Amkato Samta, Magdeti, Mogachi, Vishwaspanachi, Kutma Zaizemuno, Do Amka Samta, Tadikuno, Mogachono, Amchi Kutma, Bhagyotu Kutma Zaijeter, Amja Kutma to Moga Sokusai, Amja Kutma Vishwaspanafon Sai, Zopterici Munsha, Asongo Zai. आमची कुटुंब बरें जायचे तर आमचें कुटुंब हेरांक बरोश्टी दिशा जायचे तरच कितें करूंक जाय. थोड्यो सोमत्यो तुमचे मुखार हांव दवरूंक कशी वता. पयल्या सुवातेर बरें कुटुंब बरोशेचें कुटुंब आमी बांदून हाडचे तर आमी कितें करूंक जाय. संगातपण आसूंक जाय, एकवट आसूंक जाय. देवाक मानता तसली जिणी आमी जियोंक जाय. आमची दिनी देवाकच आमी समर्पण दिवंक जाय. आमी जेजू बरी रूपांतर जावंक जाय. देवाची खुशी कितें म्हणून आमी समजूंक जाय. देवाची खुशी आमी करूंक जाय. देवाची खुशी कितें म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. देवाक मागता तसली जिणी आमी जिवंक जाय. एक प्रामाणिकपणाची, एक सादेपणाची जिणी आमी जिवंक जाय. देवाच्या उजवाडांत आमी जिवंक जाय. देवाच्या सावळींत आमी जिवंक जाय. परमोन्नतच्या सावळेंत आमी जियोंक जाय. देवाचो मोग कितें म्हणून आमी समजूंक जाय. पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय. भाव भयणीचो आमी मोग करूंक जाय. देवाच्या सावळेंत आमी जियोंक जाय. आमी सांगलें देवाचे वयर वस्त भावार्थ आमी दवरूंक जाय. अखंड भावार्थ आमी दवरूंक जाय. पेल्यांक मर्यादे विनय आमी चलोवंक जाय. संतोश भरीत कुशळपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. मागणें आमी करूंक जाय. मागणें गरजेचें मोगाचें न्हय. समाधानान आमी जियोंक जाय. आनी वायट करूंक नजो बागार बरी जिणी आमी जियोंक जाय. हें आमी रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा. एक बरी कुटुंबाची जिणी जियेची तर आमी कितें करूंक जाय. ह्यो सोमत्यो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां पळोवंक मेळटा. तर मोगाचें न्हय. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 15 वाक्य 1-21 म्हणसर बरी कुटुंबाची जिणी कितें करीत म्हणून अपूर्बायन सांबाळून सांगता. ते एक सदांच आमी वाचया. आमची कुटुंबां आमी मागेर करया. आमची कुटुंबां हेरांक एक बरोवशेची दिशा जावं दी. आमची कुटुंबां एक समाजाची पाळणें जावं दी. आमची कुटुंबां एक भावार्थाची मंदिरां जावं दी. आमची कुटुंबां एक मोगाचें रूपणें जावं दी. आमची कुटुंबां एक मागणेचें मंदिर जावं दी म्हणून आमी मागया. दिव्यवाणी